गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? आम्ही सगळी बरी आसा. आयज आसा ब्रेकफास्टाक पोळे. सो आयज पोळे आनी भाजी केला, बटाट्याची भाजी. आणि इशुकाक हितून पोळे, दूध आणि एक खजूर घातला. मातशें सूक जावनी मागीर ताट दितलें खावपाक. सो ऋत्वी गेलो स्कुलान. जस्ट आत्तां उठलें हांव 9 सुमार, कित्याक हेज्या वांगडा न्हिदचें पडटा न्ही. तो आयज मातसो बेगिना उठलो इशवीक. ओके, सो ऋत्वी गेलो स्कुलान. आयज पोळे केला, बटाट्याची भाजी. पोळे केल्यार न्ही 2 दीस जाता बेटर. सो आनीक बरे बरे रेसिपी येतले टिफीन, भुरग्यांची टिफीन रेसिपी, ते तुमकां शेअर करतले. सो आयज आई म्हणपाली पीठ पोळे करी म्हणपाली. पोळे केला आयज आनी फाल्यां 2 दीस जातले, सो टेंशन ना. ओके, सो आई बसला च्या पिवपाक. शिव गेला न्हांवपाक. सो आतां हांव करता पोळे आनी शिवकाक जस्ट बेश्टे आई न्ही ते पोळे कट करून दिता इल्ले इल्ले. तो खाता बसून. सो मागीर ताका हें खावयता. तुमकां सांगना न्ही आतां कितें खावपाक बीन तो हें करता, बरें उमेदीन खायना. ताका न्यू न्यू कितें जाय जाल्यारूच तो बरो खाता. आनी भायर तुमकां कितें सांगू, कडक वत पडला. पावसाचो दीस खंय दिसत ना, इतलो कडक वत पडला भायर. आयज ऋतू खंय छत्री व्हरूंक ना, आपूण व्हरनाका छत्री. ती छत्री सांबाळपाक पुरो खंय व्हरूंक ना. केन्ना की आतां एकांक सुमार न्ही जेन्ना स्कूल सुट्टा पळय तेन्ना पावस पडटा. ताका म्हटलें व्हर रे व्हर रे, व्हरूंकूच ना हांवें, गेलो असोच. असं म्हटलें. सो काल भाजी हांवें रातचीच करून दवरलें. सो रातचीच करून दवरता भाजी बीन, बटाट्याची भाजी. सो म्हाका न्ही मातशें क्रिस्पी लायक पोळे, बरें ताका चड फ्राय केला हांवें. सो आयज आईक न्ही फिजिओथेरपी ना, आयज ना. आयज न्ही येनाका म्हटलां, फाल्यां यो म्हटलां, फाल्यां आनी परवां. सो आयज ना. सो पळोवया, फाल्यां आनी परवां 2 दीस लास्ट म्हटलां. सो तरी पूण सांगलें तिका पळय, इफ तुका बरें दिसता जाल्यार आनीक चड दीस या म्हटलें. तर ती म्हणपाली 5 days पुरो म्हणपाली. सो आतां मातशें तिका बरी दिसता, कळ्ळें न्ही. सो च्या पिवंक बसल्या हांव, दोळो तांबडोच जाला न्ही ना. म्हणजे सकयल तांबडो जाला, वयर धवो आहा. आई म्हणटा गरमेन खंय तर मँगो खाले ना, गरमेन न्ही ते शिवान मारले म्हाका. शिवनाथ म्हाका खूब मारता, तुमकां खबर. काल दोळ्यान मूठ मारले ना, काल दोळ्यान मूठ मारले म्हाज्या. पयशे मागले हांवें दी म्हणून. वच म्हटलें म्हाका, अशें दोळ्यान मूठ मारले हाणें म्हणून दोळे तांबडे. म्हाकाच खबर ना, हांव व्लॉगिंग करता करता म्हाका तांबडे दिसपा लागले. म्हाका आई म्हणटा गरमेन खंय ते हीट न्ही, आनी मँगो बी खाता. तर मँगो उदकान घालून दवरकूच ना आमी, 2 दीस जाले आहात खाता मँगो. सो ताका लागून तांबडे जाला. दुखना काय म्हाका, हांगाच तशें तांबडे जाला. कमी आतां खाई म्हणटा. ओके, चला. भायर वेदर पळोवन सामकें मुडप जाता. पावस ना कांय ना, वत सामकें कडक वत सामकें. कितें पावसाचो दीस खंय दिसत ना, आनी परत गरमी. अशें जालें न्ही, परत गरमी आतां परत गरमी जावपा लागला. सो दाखयता हांवें भाजी केल्ली, हांवें काल रातचें केल्लें भाजी. खबर ना कशें जालें तें. बटाट्याची भाजी, पोळे. सो बटाट आसलेले म्हटलें सगळें घालून कर म्हटलें, तशें उरता आमगेर. चला, ताका आई खावयता. ताका तेच पोळे, दूद घातला आनी खजूर घातला. तर आमी ते हांगा गेल्ले पळय, खंय खबर आहा, थायलँड फेस्टिवल, थंयसून हाडलेले हांवें खजूर. इरान सामके बेस्ट, सॉफ्ट सामके, बरें जाता. सो ताका एक दिता हांव घालून. आनी तसले मेळपा हांगा खूब डिफिकल्ट. ताका लागून हांव हाडूंक वचना शॉपार बी खंयसरूच. सो म्हाका ते इरानचे 2 हाडले हांवें. सो सॉफ्ट आहा, अशें दाबल्या पळय इतले सॉफ्ट आहा, हेंचे बरें आहा. ओके, चला. हां, दुबयचे बरे आसता. ओके, सो बरें पडटा. एक घालून दिलें न्ही, ऋतू खायत ना. एक खजूर दी म्हटल्यार खायना. कॉक्रोच भशेन दिसता खंय. कितें सांगपाचें. ओके, चला, च्या पिता. कामां आसा घरची, झाडू मारपाचें बी सगळें करून घेता आनी मागीर मेळटा तुमकां. ओके, चला. सो टायम जालो 12:30. आतां मेळटा. सकाळीं तुमकां 9 मेळ्ळें.
मी काय शीट करूंक ना मागीर शिव म्हणपा लागलो आयज आपण बेगिना येतले जेवपाक 12:30 येता म्हणपा लागलो. सो म्हटलें बेगिना बेगीन रांदया म्हणटे कित्याक तें व्लॉगींग मागीरच करया कित्याक बेगीन बेगीन रांदलें. ताका पयलीं नाळयलें आवय तो आनी कितें सांगू तुमकां ताका नाळयलें आनी नाळून जालें की परत परत किचनाक पांया कडेन येता ताका न्हीद घातलें. तो न्हिदले की थंय कामां जाता. सो बेगिना बेगीन केलें दाळ पालक केला दाळ पालक आनी काल न्ही शिवनाक जेवपाक येवंक नासलेलो ते क्लायंटा वांगडा मिटींग आसलेलें. सो तो हॉटेलान जेवपाक गेल्लो खंय थंयसर न्ही ताका हैदराबादी कढाई कितें लायक जालें खंय. सो तो एक पार्सल घेवन येयलो तो आमकां हैदराबादी कढाई म्हणून. ताका तें गरम करूंक जाय बरें पनीर बिनीर घातलां हैदराबादी कढाई तें आसा. आनी काल न्ही हांवें बटाट्याची भाजी न्ही चडूच केल्लें ओके. आतां आनी भाजी बी कांय करना थोडें आसा न्ही. सो आई म्हणपा लागली आपल्या आमरस पुरी जाय म्हणपा लागली न्ही हय आमी आसा आपल्या आमरस पुरी जाय म्हणपा लागली. सो म्हटलें पळय डॉक्टरान तिका तेलाचें गोड बीन कांय खायनाका म्हटलां. सो आतां कितें करतलें कर म्हटलें आनी करया म्हटलें की डेली काय आमी अशें तेलाचें खायना आनी कितले दीस जाले आमगे नुस्तेंच फ्राय ना न्हू गे नुस्तेंच ना आमगे फ्राय तर करून खावपूच ना. सो म्हटलें आसूं म्हटलें तिका खावंकच दिसलें न्ही करया म्हटलें आई जाल्यार मागीर आनी मँगो आनी मागीर मेळचें ना. सो तें आमरस पुरी केला हांवें करून दवरला फ्रिजीन. फक्त आतां पुरी करूंक जाय. पुरीची पीठ लाटलां हांवें. आतां शिवा खातीर फक्त एक 4 पुरी हांव लाट्टा मागीर आमकां करतलें. आनी आतां इशुकाक न्ही हांव खिचडी बीन कांय करना कित्याक तो खायना खिचडी. ते खिचडी मागीर तूं कशेंय कर चिकन घाल नुस्तें घाल कितेंय घाल ताका तें खावन खावन न्ही वाज येयला इशुकाक. सो जें आमी जेयता पळय कडी बीन कितें हुमण बीन कितें ताका तें जाय. सो चिंतलें की जें आमी करता पळय जेवपाक तेंच ताका भरयतलें हांव. मातशें कमी स्पायसी करतलें आनी गरम मसाला बीन चड घालचें ना कळ्ळें तुमकां न्ही. सो आयज दाल पालक केला सिंपल केला चिली पावडर घालून तेंच ताका खावयतलें आमकांय जातलें आनी ताकाय खावयता. तें तो खाता बरें खिचडी अजिबात खायना इतलो रडटा खाताना तोंड अशें करता ताका लागून. सो जें आमी कितें करता पळय जेवणाक करी बीन तें खात तो. सो आसूं म्हटलें. सो शिव न्ही येवपाचो टायम जालो. सो हांव बेगिना बेगिना पुरी करता. पीठ घालून दवरला हांवें पुरी आनी भाजी सकाळचें काल केल्लें म्हणजे बटाट्याची भाजी खूब हाय पळयात पुरी वांगडा खूब बरें जाता. म्हाका आमकां म्हणजे म्हजें प्लॅन आसलेलें आयज पुरी आमरस करतलें न्ही हें भाजी जायत पुरी वांगडा न्ही बटाट्याची भाजी खूब बरें जाता. आनी हें शिवातां हाडला कसली तरी हैदराबादी कढाई खंय आतां हेका बरें गरम करूंक जाय. आनी दाळ पालक घालून केला हें पळयात जालें आयचें जेवण. सो जालें चला हांव पयलीं पुरी करता मागीर जें कितें आसा तें मागीर मेळुया आमी. तो येतलो की मागीर घाई घाई करता. सो म्हाजे कडेन न्ही पुरी मेकर आसलेलें पुरी प्रेस न्ही आमचे वयर आसलेलें. म्हाका तें बॉक्स मेवलें काडलें वापरया म्हटलें नाजाल्यार टायम लागता पुरी करपाक. तें हितून घालपाचें आनी प्रेस करपाचें जाता बरें. सो चल हांव बेगिना बेगिना पुरी करता मागीर मेळटा तुमकां. सो सद्या न्ही हांवें 3-4च शिवाक केला पुरी मागीर करतलें आमकां. आनी शिवातां हाडला हैदराबादी कितें मिक्स कितें हाडला पळय इतलें स्पायसी आहा आनी हें ताका लायक जालें स्पायसी. जेन्ना हांव कितें घरान करता न्ही मातशें स्पायसी जालें न्ही म्हाका तापता. आतां येवूं न्ही ताका राव ताका विचारता खूब स्पायसी आहा पण टेस्टी आसा. पनीर मागीर बीन्स बी सगळें मिक्स आहा पण इतलें स्पायसी आहा तुमकां सांगू ताका हें लायक जालें स्पायसी. हांव ताका शिवा लागून न्ही हांव कांयच स्पायसी करना कित्याक शिवाक न्ही स्पायसी बिलकूल लायक ना. आतां ताका हें लायक जालें ताका हांव विचारता येवूं न्ही राव. शिव येयलो तुमकां मेळयता हांगा यो ना तुवें तें हाडला तें पार्सल कितें तें असो यो टीव्हीचे ते कॉपीरायट येतले. तुवें तें हाडला पळय तें पार्सल तें नांव कितें तुवें कितें हाडला न्ही तें आतां हैदराबादी की पंजाबी कितें म्हणटालो तो वेज हैदराबादी तुवें खालें खावना तुवें खरें सांग ना चिकन न्हू तें वेजूच तें इतलें तिखट आहा आनी तें तुका लायक जालें खूब तिखट आहा तें आतां तुका दिता राव आतां तुका वाडटा राव. काल खाला खंय आतां वाडटा राव कसो खंयच्यान धुवर येता पळयता राव. आतां कसलें तुमी चिली घातला आनी सामकें तिखट केला सारकें ताका वाडटा जेवण ओके. ताका आतां वचून सारकें 12:30 येयलो तो ओके. ताका जेवण वाडटा मागीर मेळटा तुमकां. पळय हांव कितलें चिली आहा पळय ताका चिली पळय 1 2 3 वयर 3 मागीर 4 चिली चड घातला म्हणजे स्पायसी आहा हें खूब. चल ताका वाडटा. हांगासर हें पळय थाली यो यो दवरला
आमरस तुका विचारून हांवें ते 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 खा आतां ते खाताले इल्ले खा मागीर आतां इव्हेंटाक आनी पोट बीन दुखात मागीर ठोठो जायत मागीर टेस्टी आसा पण खूब स्पायसी आहा ताका लागून कित्याक शिव केन्ना स्पायसी खायना कित्याक ताका न्ही जायना पोट बी सामकें ताका जळटा भशेन जाता कित्याक आमी न्ही पयलीं पासून न्ही आमकां संवय आहा स्पायसी खावन शिवाच्या घरा इतलें स्पायसी बीन करनात पयलीं सो आतां म्हाज्या वांगडा लगीन जाला तो असो असो खाता नुस्तें जावं खूब तिका न्ही रिचुका वाडना हांव तेच म्हणटा मिरची थोड्या आहा भितर खूब मिरची आहा पण टेस्टी आहा पळय तुका थोडेच वाडला हांवें तुका जाय जाल्यार घे काफ्रेल टेस्ट भशेन सेम न्ही काफ्रेल भशेन लागता ते ग्रीन मसाला घालून केला आनी स्पायसी केला रोटी चपाती वाडा ताका लागून काय हांवें भाजी बीन करूं ना चड तें आसा आनी खा म्हटलें शीत वाडटा सो जेयली आमी जेवून आतां बसला ऋत्वीक आयलो स्कुलांतल्यान आनी आयज ताका धाडटा हांव ट्युशनाक एक्चुली न्ही चिंतलेलें की ट्युशन नाका म्हणून कित्याक हांवच घेता म्हणून स्टडीज हो आनी आमचो इश्वीक आहा न्ही घेवपाकूच दिना एक्चुली जाता कितें त्या रुमान सपोज हांव आनी ऋत्वीक सपोज बसले स्टडीज करपाक दार बंद करून हो दारा कडेन येता आनी व्हडल्या व्हडल्या रडटा आपल्याक भितर घे म्हणटा तें जालें तो एक प्रॉब्लम आनी नेक्स्ट प्रॉब्लम भायर सपोज एका बसयलें न्ही स्टडीज करपाक हेजें लक्ष आसा पळय कॉन्सन्ट्रेशन ऋतुकाचें फक्त इश्यूकाचेर तो कितें करता कितें खेळटा तो म्हटलें आसूं म्हटलें आतां नेक्स्ट इयर पळोवया धाडचें ट्युशनाक हांव सो दीस इयर म्हटलें हांव आतां धाडटा सो जस्ट आयच्यान ताका धाडटा 4 तिणें आपयला सो 4 वच म्हटलें नाल्यार कितें जावचेंच ना स्टडीज तेजें हो आमचो कमीचो ना सो आयज तुमकां कितें बरें सरप्रायज दाखयता आतां पळयता हांव केन्ना करता तें सरप्रायज तुमकां दाखोवपाक पळयता हांव झूप करून हांव विडियो काडटा आनी तुमकां शेअर करता आं इश्वीक थंय वच मातसो थंय वच दाखयता तुमकां मागीर ओके कितें करता कितें रे टिकली बिकली गेले मग सगळें आं तो थंय लॅपटॉप खेळटा कितें इशी चल मरे फुडें मातसो दाखय मरे सगळें चल फुडें चल सगळें काडून उडयता मागीर कितें काडून वयता मागीर आमी धरपा हॅलो म्हण हॅलो हॅलो इशू कसो आसा आं बरो आसा हॅलो खंय तुमकां हांगा पळय रे हॅलो हॅलो म्हटल्यार पुरो हांवें फोन दवरता पळयात आनी तें खबर आहा हें फोन म्हणून फक्त हॅलो म्हणा तुमी तर तें कानान दवरता इश्वी हॅलो म्हण इश्वीक हॅलो कशें आहा तुमी हॅलो फाटी घालता फुडें जा कानाकार दवर मस्ती चल बस 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 सो फायनली पळयात तो हे तुमकां सरप्रायज सो आतां इश्वीक चलपा लागलो न्हू रे ते काड ते का तोंडांतले काड सोड ताका सो फायनली इश्वी चलता आतां न्हू रे इश्वी चलता आतां बरो आतां आनी मम्मीक तो सोडचो ना आतां खूब मस्ती करतलो न्हू इश्वीक सांग आपूण चलता म्हणून सांग सो एज अ पेरंट म्हणून न्ही ह्या दिसाची वाट पळयतात केन्ना भुरगे चलतले पण इश्वी बेगीन चल्लो 1 year 1 month आयज ताका 1 month म्हणजे 10 तारीख आयज ताका 1 year 1 month कंप्लीट जाता ऋत्वीक न्ही 1 year 4 months चलपा लागलो तो खूब लेट हांव स्लो कर ऋत्वीक आनी हो मातसो बेगीन चल्लो आतां एक टास्क कंप्लीट जालो आतां नेक्स्ट आसा उलोवपाची आतां केन्ना उलयतलो पळोवया ऋत्वीक तरी खुबूच लेट जालो उलोवपाक ताका मागीर आमी हांगा व्हेलेले स्पीच थेरपी व्हेलेले आमी ऋत्विकाक बीन सो मागीर जालो तो मागीर आमी स्पीच थेरपी न्ही मागीर बंद केलें कित्याक मागीर लॉकडावन लागलें न्ही तेन्ना सो आतां हेजे पळोवया हांव केन्ना उलयता तो आमी तेन्ना उलयता सो जातलें टेंशन घेवप ना सुशेगाद तो टायम येता पळय तेन्ना तेमी ते कोप अप करता तांकां अशें फोर्स करप ना कांय ना आतां पळय चलता तो इश्वीक बरो बसला सो हेंच तुमकां दाखोवन आसलेलें की इश्वी आतां चलपा लागलो शिव सामको हॅप्पी जालो म्हणजे हेच्या पयलीं चलतालो तो पण इतलें लाँग वचनालो
मस्त चलतालो पडटालो तेन्ना हांवें धाडले शिव आतां सांगो हॅप्पी जालो शिव सांगो पळोवन बरो टुकू 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 वयता मदींच पडटा वचून आतां बसला हांगासर इश्वीक खंय गेल्लो तूं टुकू 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 करून पळयता पळय सो इश्वीक हांगासर खाता चिरमुले कितें खाता चिरमुले खाता चिरमुले प्लेटींग घालून दिले ताका सगळं सकयल उडयता आनी सकयल पडलें तें खाता आसूं म्हटलें टायमपास करया म्हटलें सो आयज न्ही हांवें म्हणजे एक पॅन ऑर्डर केल्लेलें आयज येयलें तें हें पळयात खूब लायट आहा म्हणजे केन्ना कितें करून दिवपाक बीन येतले तुमकां रेसिपीज बरे ब्रेकफास्टचे टिफीन रेसिपी बीन येतले ओके सो हें आयज येयलां तेज्या वांगडा हें कातो येयला ओके सो कितें करपाक बीन दाखयतलें तुमकां मागीर हांव सो बरें पॅनकेक बी तुमी करूं शकता हितून कळ्ळें असलें नासलेलें माडे कोण पडलो या यो ओके सो जालें ब्लॉग एंड घेता न्हू रे इश्वी खूब मस्त जाला पळयात कपडे बिपडे काडून उडयला आतां फक्त गांव भोंवपाचें न्हू रे आतां फक्त गांव भोंवपाचें यो हांगा यो सगळ्यांक गुड नायट म्हण यो सगळ्यांक गुड नायट म्हण ताका आतां न्हीद दिला यो सगळ्यांक गुड नायट म्हण आवयस आवयस यो 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 आ पडलो ओके तो आयचे इतलेच तो ब्लॉग कशें आसलेले कमेंट करा आवडलो तर लायक करात शेअर करात आणि चॅनलाक सबस्क्राईब करात तर मेळया नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर